नावशे सांकवाळच्या मरिना वेल्यान वातावरण तापलां। मरिनाच्या प्रस्नाचेर पर्यावरण मंत्री अलिना लोकांक पिशे करूंक सोदता। तिणें राजीनामो दिवचो म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस मागता। नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्तादाचेरूय राष्ट्रवादीन खर टिका केली। मरिनाक लागून नुस्तेकार आनी थळाव्याचे नित्याचे कामधंदे काबार जातले म्हूण फुडारी उलयतात। थंयचे पंच, सरपंच, आमदार सगळ्यांचो मरिनाक खर विरोध। आतां राष्ट्रवादीनय हो विशय लावन धरला। पर्यावरणाचो अभ्यास करून बरे तरेन प्लान केल्यार मरिना बऱ्याक पडटलो म्हूण गोवा यांचिंग संघटना म्हणटा। You look at a lot of marinas coexist with traditional fishing villages all over the world. If you look in Portugal, if you look in Italy, if you look in Spain, and people have realized over the years that having a marina actually helps them with facilities like SOS, rescue. For example, today if there is somebody drowning off the beach, we have to call the Coast Guard or the Navy. We don't have any rescue systems, whereas a marina has its own rescue systems. मरिना आणि तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साचेर विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा, पर्यावरण काबार करिनासतना राज्याक येणावळ दिवपी प्रकल्पांक सरकार तेको दितलो। संबंधित दाखले घेतात किंवा घेतलेले आसा आणि त्यामुळे जे पर्यटनाचे रास करचे ना आणि लिगली करतले हे सगळे प्रोजेक्ट आणि जे स्थानिकांक रोजगार निर्माण करतले, गोयची इकॉनॉमी वाडयतले, ताच्या खातीर सरकार समर्थन दिता। राष्ट्रवादी म्हणटा मरिनाचेर पर्यावरण मंत्री लोकांक पिशी करपाक सोदता। शी सेज आमकां सांकवाळ नाका आनी नामोशी नाका आनी खंयतरी खंयतर तें सांगचें। शी इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर। शी मस्ट अंडरस्टँड दॅट द एंटायर रिवर बेल्ट ऑफ गोवा इज फॉलिंग इन द इको सेन्सिटिव्ह झोन। She should identify. She can't make a vague statement that it can be taken anywhere. She should be able to propose to her government that this is the place that you could have marina instead of having it here. Secondly, Avertan Furtado is a fisheries minister. This marina in this locality that is coming is directly affecting the fishing community who are earning their daily bread on this. And he has been silent till today. So the question is, if the environment minister is not taken into confidence before passing a project that is concerning the environment of Goa, Alina should put her head in shame, resign from the cabinet because her very existence becomes infructuous. आयज लोक बोबाट मारता। आयज सगळे आमचे तिसरे काडपी भाव भयणा जी गरीब सांची वचून ती तिसऱ्यो काडटा आनी तेजेर आपलें पोट भरता, ती बोबाट मारता। फिशरमॅन बोबाट मारताय, सगळे कडेन बोबाट मारताय, पूण यांचे प्रोजेक्ट ते मुखार व्हरच लागता। मरिनाच्या विशयाचेर आमदार विष्णू थळाव्यांबरोबर रावला। दुसरे वटेन काँग्रेस, राष्ट्रवादी सारकेल्या राजकीय पक्षांकूय आयतो विशय मेळ्ळा। पर्यावरण मंत्री अलिनाची भूमिका सरकारा आडूच। आता बीजेपीचे कांय फुडारी ह्या गजाली वेल्यान अस्वस्थ जावंक लागल्यात। सरकार निमणे कितें भूमिका घेता ताचेर सगळ्यांची नजर। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। कूळ कायद्यांत केल्ले दुरुस्तेचे सरकारान आतां तरी यू टर्न घेवचो। आतां मेरेन जे हो विशय घेवन गेले तांकां सगळ्यांक सत्ताधाऱ्यांनी किकोंत केले, पोकळ आश्वासनां दिलीं। आतां तरी लोकांचो मूड समजून घेयात अशी शिटकावणी गोमंतक बहुजन महासंघाचो अध्यक्ष अनिल होबळ्यान दिल्या। तो प्रुडंटाच्या हेडॉनात उलयतालो। Bhandari Samaj happens to be one of the biggest Samaj. Very much. In Goa. Very much. Politically very influential. Very much. Vote bank म्हणून जरी राजकारणाने विचार केला जाल्यारही खूप महत्वाचो। त्या समाजाचे तुम्ही अध्यक्ष, तुम्ही भाजपाचे व्हाईस प्रेसिडेंट आणि येदी व्हडली ही दुरुस्ती करतना कुळ कायद्या भितर तुमकां एकट्यानय विचारले ना? पळय, एज अ इंडिव्हिज्युअल तूं अनिल होबळो म्हणून म्हाका तर विचारता तर जाय। म्हाका कोणेच विचारले ना, म्हाका कोणे विश्वास। अनिल होबळो म्हणून विचारतात कारण तुम्ही पक्षाबरोबर काम केला, पक्षाबरोबर इतली दीस आसात ते जालेच, म्हणून व्हाईस प्रेसिडेंट आसात, समाजाचे अध्यक्ष आसात, तरी कोणी विचारला? न्हू विचारूंक ना असो म्हणून न्हू। हांगासर कितें जाता जाणा तूं, थोड्योश्यो गोश्टी मरे पयलेच जाता। भारतीय जनता पार्टीन पयलींच्यो गोश्टी पयलेच ठरयता आनी त्यो ठरयल्या नंतर त्यो बेश्टे सांगतात ना न्हू। चर्चा बिना चर्चा बिचा जावन ठरप जावंकूच ना केन्ना, आनी जायना, पूण ठरयता विचारता मातशें। तुम्ही सरकाराकडे उलयल्या, तुम्ही मुख्यमंत्र्याकडे उलयल्या, तुम्ही मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिलां, तुमकां कितें आश्वासन मेळ्ळां? पळय, हांव जेन्ना भंडारी समाजाचो अध्यक्ष म्हणून गेलो न्हू,
सारकेंच तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका आश्वासन मेळ्ळें पळय तितून पळोवया रे करया रे आयज पासून कांयच केलें ना पळय तें मातशें तुमी परत एकदां हें करून तेजेर अशें खुबश्यो गोश्टी केल्या आमच्या भाईन किंवा मनोहर पर्रीकरान थोडीशी आमचे हे घेतलेले पासून ते ना हे लोकांक त्रास जाता जाल्यार ते फाटी घेवया अशें म्हणना म्हणजे यू टर्न म्हटला पळय तसो तसोच हो यू टर्न घेवचो बरो यू टर्न घेवचो व्हडलो शार्प प्रदूषण करपी कोळशाची येरादारी आनी आरोंदा जेटी बंद करची म्हूण किरण पाणी पेडण्यां जाल्ले बसकेंत लोकांनी मागणी केल्या. आरोंदा जेटी आड गोंय आनी महाराष्ट्राच्या लोकांनी एकठांय सभा घेतली. जेटीवाले पयसो दिवन लोकांची तोंडां बंद करूंक सोदतात. मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून गांवांक सोंपोवंक उटिल्लो प्रकल्प बंद करचो म्हूण लोक मागतात. बरो प्रकल्प पेडणेकारांक नाका न्ही, पूण जेटीन नुस्तेमारी आनी टुरिजमूय काबार जातलें म्हूण लोक भिल्यात. लोकांच्या मनात झाला आणि तो म्हणून काढण्यासाठी खंय तरी पैशाची आमिषा दाखवपाक सुरुवात झाली. ह्या थालीपी असल्या आमिषांक तुम्ही बळी पडू नका. धोकादायक हो जो प्रकल्प असा आता ह्या प्रकल्पाला आम्ही असो बऱ्यावेळी विरोध करूया. त्यामुळे ह्याच प्रमाणे हजारो लोकांच्या समोर पार्सेकर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की हा प्रकल्प नष्ट झाला पाहिजे, तुम्ही तो केला पाहिजे. पार्सेकर साहेबांना आजही आमची विनंती आहे, साहेब तुम्ही ते त्यावेळी बोलला ते आज सत्य करून दाखवा. कारण तुम्ही मोठ्या मंत्र्यांच्या पदावर ते तुम्ही सत्य करून दाखवा. आम्हालाही आनंद होईल, कारण आम्ही अभिमानाने सांगतो पार्सेकर साहेब आनंदाचे जावई आहेत म्हणून. मला माझा गाव वाचवायचा आहे, निसर्गरम्य सुंदर जो गाव आहे तो मला वाचवायचा आहे. आणि आता तर तुमच्या निसर्ग सौंदर्य असलेल्या गोव्याची पण आम्हाला साथ मिळालेली आहे. मुख्यमंत्री असा बघो आमचो ताणी आम्ही ज्या वक्तार गेलो त्या वक्तार आमकां थोडोसो असो प्रोत्साहन दिलो की आम्ही आपूण तेतून जो धोकादायक असा असो विषय ती जेटी आसा तेजेर आपूण काहीतरी तोडगो काडटलो. जे जेटीचे ओनर आसात तेणी जे आमचे फिशर फोक्स आसात तांकां पयशाचे आमिष दाखोवपाचो प्रयत्न तेंच्यांनी केल्लो आसा. तांकां एवरी मंथ 5,000 दिता कोणाक आनी कितें करता. सो पयशाचो वापर तेंच्यांनी सुरवात केल्लो आसा. विकते घेवपाचो प्रयत्न चालू आसा. अजुनूय तेचेर सरकार गप्प आसा. सिमिलर त्या पद्धतीचो ह्या भागात सगळो काळो रंग जाल्लो आसतलो आणि अशा ह्या वायट पोल्युटेड एरिये भितर खंयचो इंटरनॅशनल टुरिस्ट येवपा फुडें सरचो ना. हे टुरिझम काबार जातले आमचे. घेऊया एक विराम.